योकार हो संदीप पिळगांवकर. सुरवेक पळय आयच्यो हेडलायन. 52व्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाच्या आयोजना खातीर गोंय सज्ज. 20 तारखेर जातले उक्तावण. पोरू प्रमाण ह्याय वर्सा हायब्रीड पद्दतीन जातलो महोत्सव. जिल्लो पंचायतीक थोडे तरी दियात अधिकार. दक्षिण गोंय जिल्लो पंचायत वांगड्यांनी परतून केल्या मागणी. नोव्हेंबरा मेरेन पडटलो पावस. चडांत चड 34 जाल्यार उण्यांत उणें 24 डिग्री सेल्सियस उरतले तापमान. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. 52व्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाच्या आयोजना खातीर गोंय सज्ज जाला. 20 तारखेर इफीचे उक्तावण जातले. 28 तारखे मेरेन हो महोत्सव चलतलो. पोरू प्रमाण ह्या वर्सा हो महोत्सव हायब्रीड पद्दतीनूच जातलो. हेमा मालिनी आनी प्रसून जोशी हांकां 2021 इंडियन फिल्म पर्सनॅलिटी ऑफ द इयर हो पुरस्कार दितले. DFFच्या चैतन्य प्रसादान सांगले. 52व्या चित्रपट महोत्सवात ब्रिक्स देशाच्या सिनेमाचेर फोकस आसतलो. जेम्स बॉन्ड अभिनेतो सर शॉन कोनरी हांकां इफीत श्रद्धांजली दितले. जिणे गौरव पुरस्कार ह्यान फुडें सत्यजीत रे जिणे गौरव पुरस्कार म्हूण दितले. I'm quoting the Minister as I begin. I am delighted to announce the names of Ms. Hema Malini, actor, Member of Parliament from Mathura, UP, and Mr. Prasoon Joshi, lyricist and Chairperson CBFC, as the Indian Film Personality of the Year 2021. Their contributions to the field of Indian cinema spreads over decades, and their body of work has enthralled audiences across generations. They are Indian cinematic icons who are admired and respected the world over. They shall be conferred this honor at the 52nd International Film Festival of India in Goa. For the first time, we are having, the second time actually, we are having a hybrid film festival, which means virtual as well as we have segments where there is actual screening on ground zero, and we are quite overwhelmed with the kind of response that we have received. This is for the first time that we are having a kind of a partnership with major OTT players. So the point is, the first time in the history of the International Film Festival of India, we are having major OTT players coming in and participating. They are Netflix, Amazon, ZEE5, Viacom, and all the major players. So what are they going to do? They are going to have their releases. They are going to be a part of master classes. They are going to get their celebrities across. So it's going to be a perfect jugalbandi as far as the 52nd IFFI is concerned, where we will see the 52nd, we will see the OTT platforms in full force. 148 films from about 73 countries. We are also having the BRICS Film Festival on the sidelines of IFFI, 5 major BRICS nations. So we have a special package for that. We have already announced in the past the 2 major, rather global cinematic giants who are going to be the recipients of the first Satyajit Ray Centenary Award, Esteban Zabo and Martin Scorsese. So they will be conferred the award this year at IFFI. Unfortunately, they will not be present, but we are getting video messages from both of these icons who are recognized globally to come and talk about their acceptance as far as the award is concerned. We have the Indian official Oscar nomination, whose Hungle, directed by debutant Vinu Tharaj, will be shown as this year's part of the Indian panorama. Again, coming back to statistics for the interest of all, we have about 12 world premieres. We have about 7 international premieres. 12 world premieres, 7 international premieres, 26 Asia premieres, and we have about 64 India premieres. This time, IFFI received a record of 624 films from 95 countries. Last year we had received films from about 69 countries. So that shows the kind of popularity that we have. We are ready with all the required infrastructure in place, and erections are going on. The decor part of it we take care of. At the same time, preparations at the opening and closing ceremony, it is on warfront. All the works are as scheduled. I may not be correct to say that as scheduled because of the rains
some of the things are disrupted, but even then we will be able to catch up all the schedules, and we are confident of having a good IFFI this year as a part of street decor and main decor, ESC, and everything is in perfect. We look after the hospitality, we look after the air travel, we look after the human resource and manpower required for this. We shall be taking care of this pandemic also, whatever SOPs and the health guidelines. We shall take care of every guest that we receive here should be safe for another 10 days, and they will go back with good memories. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान चामचारी. जिल्लो पंचायतीक कितें तरी अधिकार दियात, दक्षिण गोंय जिल्लो पंचायतीच्या वांगड्यांनी परतून मागणी केल्या. जिल्लो पंचायतीची ही मागणी आपूण मंत्री मंडळ आनी पक्षाचे बसकेंत मांडटलो, उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकरान सांगलें. आदले दक्षिण गोंय जिल्लो पंचायत वांगडी नेली रॉड्रिगीसान हे मागणे खातीर आंदोलनय केल्ले, पूण आयज मेरेन जिल्लो पंचायतीक कसलेच अधिकार दिल्ले ना. जिल्लो भवना खातीर 2-3 कडेन जागे पळोवन दवरल्यात, अशें जिल्लो पंचायत वांगडी खुशाली वेळीपान सांगले. आमकां दिसता आमी खूब 20 वर्सां पावरा खातीर झगडटाले, पूण ह्या फावटी सरकारान तरी आमकां कितें दिवपाक चिंतलां. थोडो फंड्स चड दिला आमकां, आनी डॉक्टर प्रमोद सावंतान सांगलां की आमी जे झडपी आसा आमकां कसलें फंक्शन आहा गव्हर्मेंट तेन्ना आमकां आपयना, तेन्ना आमी तेजी नदरी हाडून दिलें सीएमाच्या. सीएमान ताबडतोब आपूण प्रत्येक डिपार्टमेंटाक सकलो काडटा म्हूण सांगला की तुमकां झडपीक जो मान आहा तो मेळपाक जायो, आपूण तो सकलो प्रत्येक डिपार्टमेंटाक दिता आनी ह्या फुडें मेळटा म्हूण सांगला. आनी सीएम डॉक्टर प्रमोद सावंतान सीएमान सांगला की आमी जिल्हा पंचायतीक वाऱ्यार उडोवपाचो ना, आमी जिल्हा पंचायतीक बरे फंड दितले आनी पावर दिवपाचो आपूण प्रयत्न करतलो. आनी आपूण सीएमान सांगला की तुमी जिल्हा पंचायतीचे नॉर्थ आनी सावथाक 2 भवन बांदतलो, जिल्हा पंचायत भवन. आमी जागो पयल्लो आसा आनी सुशेद्ध अशें जिल्हा पंचायत भवन आमच्या सावथाक आनी नॉर्थाक जातलें म्हाका दिसता. पार्किंग आसा, सगळें आसा, 2-3 कडेन जागो पयल्लो आसा, फायनल जाल्लो ना. आमी एक जागे कडेन आमी फायनल केल्लें आसा की तो आमकां हो जागो आसतलो सारको, त्या जाग्यार पार्किंग आसा आनी भायल्यान बरें आसा सारकें आसा. पयर आमी 3 मजली बरेंचें जिल्हा भवन काडपाचें आसा. काम इतली पावर आसपाक जाय तितलें आसता आनी तें प्रामाणीक मत आसा. झडपी जाले उपरांत तेजे हांव 4 फावटी आमदार प्रत्येक सेशनाक प्रत्येक फावटी असेंब्ली जेन्ना पंचायतीचो डिमांड आसा तेन्ना आवर्जून उलयल्लो आसा. जावं ते विरोधी पक्षाक आसूं किंवा आमी सुद्दां आमी आमचे भितर सुद्दां आमी डिस्कस करतात की पंचायतीक जिल्हा पंचायतीचे पावर वाडपाचो. पावर म्हणल्यारच पावर आसता. विचार असो आसा की जिल्हा फुडें हाडप म्हणल्यार तूं वायट जिल्हा फुडें हाडप म्हणल्यार वयल्यान आनी काम करता. जिल्हा फुडें येताना आपली आमदारान काम करचें जाता. जिल्हाक पावर मेळपा खातीर हो प्रामाणीक मत आसा. पयलीं हांव विरोधी पक्षाक आसतना मांडला आनी आतां सुद्दां अनेक फावटी कॅबिनेटी सुद्दां केन्ना डिस्कशन जाता किंवा आमच्या पक्षाच्या वतीन केन्ना आमची केन्ना मिटींग सगळ्या आमदारां जाता. हे म्हणजे म्हाका वाटताच की जिल्हाक पावर. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान रमेश नाईक रावत. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. टॅक्सीकारांक मिटर बसोवपाची सक्ती म्हटल्यार भ्रश्टाचारूच आशिल्ल्याचो आरोप आम आदमी पार्टीन केलो. बाजारात 4 ते 5 हजारांक मिटर उपलब्ध आसतना एका कंपनी कडल्यान मिटर घेवपाची सक्ती कित्याक असो प्रश्नय ताणें उपरासला. टॅक्सीकार माफिया, खंयच्या आदाराचेर तुमी तांकां माफिया म्हणटात? आम आदमी पार्टीन प्रस्न विचारला. पर्यटन उद्देगांतल्या सगळ्या घटकांक एकठांय हाडून टॅक्सीवाल्यांचो प्रस्न सुटावो करतले अशें आपान सांगलें. प्रत्येक गोंयकाराक रायट आसा आपल्या तरेन धंदो करून एक टॅक्सी चलोवन कसल्या विशयान वेगवेगळ्या बिझनेसान सुरून आपलें पोट भरपाचो. तेन्ना तांकां प्रत्येक गोंयच्या घटकाक तुमी जर तातल्या एका घटकाक जर तुमी माफिया म्हणटा जाल्यार तें सामकें चुकीचें आसा. हें राजकारण बंद करात आनी जर तुमचे कडेन जायना जाल्यार तुमकां दिसून येतलें की हे जे लोक आज एकठांय जावपाक लागल्या तांकां आपल्या रायट्सांची जाण येवपाक लागल्या. तांकां दिसूंक लागला की आमी खंय तरी लोकां कडेन एक कनेक्ट जावपाक जाय लोकां कडल्यान आनी आमी तें घडोवन हाडटले.
आम आदमी पार्टीचे हांव आम आदमी पार्टी तर्फे आज एक वचन दिता आमच्या टॅक्सीकार भावांक आनी तांच्या फॅमिलीक की गोंयांत जो गैरसमज पसरयला तांच्या धंद्या बद्दल तांकां एक माफिया म्हणून जे तरेन प्रमोट केल्ले आसा तो आमी तांचो वयलो डाग पुसून दिवपाक जाय आनी ताचे खातीर आमचो प्रयत्न आसतलो. आज TTAGनी तांचे विरुद्ध बंड उबारला कारण प्रॉबेबली खंय तरी TTAGक दिसता आसत की जे टॅक्सीचो जो धंदे करपी आसा ते खंय तरी टुरिजमा अगेन्स्ट आसा. ना, प्रत्येक जाण एकमेकांचेर डिपेंड आसा. फक्त फरक इतलोच आसा की संवाद सादपाक कोणीच तांकां प्लॅटफॉर्म दिवना आनी तोच प्लॅटफॉर्म आमी तयार करपाची पूर्ण तयारी केल्या. TTAGकय बरोबर घेवन जे टुरिजम सेक्टरान इनवॉल्व आसा तांकां सगळ्यांक बरोबर घेवन टॅक्सीवाल्यांक बरोबर घेवन तांच्या फॅमिलींक बरोबर घेवन एक मदलो वाट काडून खंय तरी टॅक्सीवाल्यांचें बरें जावप, टुरिजम बरे तरेन जावप आनी लोकूय जे आज पब्लीक ट्रान्सपोर्टाचेर डिपेंड आसा म्हणून गाडयो घेता तेय खंय तरी टॅक्सी आपल्या तरेन गोंयकाराक आपूण स्वताहून यूज करप हाजे वेगवेगळे विचार चलिल्ले आसा. देंवता तेन्ना टॅक्सीवालो हो पयलो मेळटा आनी टॅक्सीवालो इज अ ब्रँड एम्बेसिडर ऑफ ट्युरिजम. म्हाका दिसता खुबशीं वर्सां जालीं टॅक्सीकारांचो वापर केलो गेलो सरकारान, कित्याक तेंचे हिताचे कोणूच उलोवंक ना. येयल्ले इलेक्शनाक फक्त प्रॉमिसीस दिल्यो की बाबा आमी तुमचे प्रॉब्लम सॉल्व करतले आफ्टर इलेक्शन. आतां जेन्ना ती काल घोशणा जाल्या पळय, आमचो बाब दिल्लीचो CM अरविंदजी केजरीवाल तेणी जी गॅरंटी दिल्या सगळ्या टॅक्सीवाल्यांक, एक कॉर्पोरेशन फॉर्म करप एक व्हडली गोश्ट. जेन्ना टॅक्सीवालो आपलो मुद्दो दवरतलो आनी तेन्ना सरकार आयकोन घेतलो तेन्ना खंय तरी तेंचो हित जातलो. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान इर्शाद शेख. वास्कोच्या नव्या मार्केट प्रकल्पा वयल्यान चालू जाल्लो वाद सोंपना. बाजारांतल्या नुस्तेकारांचो मार्केट प्रकल्पाक विरोध कायम आसा. आतां ह्या नुस्तेकारांनी रस्त्या कुशीक बसपी नुस्तेकारांचेर बंदी घालपाची मागणी केल्या. मार्केटाच्या बांदकामात हात घालच्या पयलीं रस्त्या कुशीक बसप्यांचेर बंदी घालपाक जाय नुस्तेकारांनी मागला. मुरगांव मुख्य अधिकाऱ्यान नव्या मार्केट प्रकल्पाच्या बांदकामा खातीर जोड बसका आपयल्ली. ही बसका वास्कोच्या उपजिल्लो अधिकारी कार्यालयात जाली. मुरगांव पालिकेन नव्या मार्केट प्रकल्पाचे बांदकाम चालू करचे पयलीं रस्त्या कुशीक बसपी नुस्तेकारांचेर कायमची बंदी घालची नुस्तेकारांनी मागणी केल्या. रस्त्या कुशीक बसून बेकायदो नुस्तें विकप्यांक लागून आमच्या धंद्याचेर परिणाम जाल्ल्याचो आरोपय ताणें केलो. भायल्या निकतान बाजारांत गिरायक जायना, तांचो दिवाणो पयलो आहा. चीफ ऑफिसरान ऑर्डरी काडल्या आनी डेफिनेटली हे डन समथींग, पूण आहा पळय ते इम्प्लिमेंट करूंक जायना सारकें. डज नॉट हॅव इनफ फोर्स. बट लोकांक जाय हो बाजार बाबा मोडून लेवो केलो. हे सगळ्यांनी रेजोल्युशन केल्लें आहा पयलीं गेले वर्सां, बट इम्प्लिमेंट जायना कित्याक ताचो डिमांड सॅटिस्फाय जायना. रस्त्यावयली काडली बगर मात्र आग्रावपा दिवची नाही. रस्त्यावयली काडली बगर मात्र आग्रावपा दिवची नाही आणि आम्ही बाजारात दोन्ही उलट हात लायली बगर या बैल रस्त्यावयली काढ आणि माझी आमची बकरी. चीफ ऑफिसरान सांगला की तुम्ही जाता बेगीन न्यू मार्केटान शिफ्ट जाय. सो आमचो जो पळय बायले आहाय, जो आमच्यो बायल्यो नुस्तें विकताय त्यो बायल्यो, ती तेजे डिसिजनाचेर मानून घेयना, तांकां मान्य ना. कित्याक आयज पासून जे पळय भायल्यान नुस्तें विकताय, रस्त्यार नुस्तें विकताय तें चालूच ना. आमी ते आमच्या बायलांनी तेंकां कितें सांगलें, एक तरी ते फॅक्टरी जे पळय कोण भायर विकताय तेंचे रेट मार आनी तांकां सीज कर. जाल्यार त्या उतराचेर चीफ ऑफिसर सांगता हो कायद आपल्या कडेन ना म्हणटा की तांकां सीज करता. अरे आयज जे नुस्तेकारां बायलांक कॉन्फिडन्स केन्ना मेळटलें, जेन्ना तुमी एक धरून म्युनिसिपालिटी हांकां धरून हाडून सीज केलें तेन्ना तांकां कॉन्फिडन्स मेळटलें. तो म्हणटा आपल्या कडेन हें जायना म्हणटा, जायना जाल्यार आमी मार्केट बांदूंक आमी कित्याक करूं शकता? बांदना तें मार्केट, तेवूय तूं तोंड करून सांग की आपल्या कडेन मार्केट बांदूंक जायना. टायम म्युनिसिपालिटीन इलिगल सेल ऑफ फिशाचेर कायदो इम्प्लिमेंट केला आनी तो कायदो आसा म्हणून तेणेन इम्प्लिमेंट केलो. आतां अशें आहा की अशें आयकूंक येता की मार्केट जी आहा 30 वर्साची मायस मार्केट ती हुंय नोटिफायड जावना. जोरी ती नोटिफाय जावना जाल्यार 30 वर्सां कोण कितें विकतालो त्या मार्केटीन, नुस्तेंच विकतालो न्ही. सो आयज ते मनीस जे पळय बोट घालता
तांकां हांव विचारपाक सोदता की तेंची पळय एरिया ते विकता तांकां कितें तरी परमिशन आहा इन्क्लुडींग द प्लेस वेर दे सेलिंग इट सगळें इलिगल आहा. पूण तुमी आपणाचे फूत एक 2-3 मनशां खातीर 300 फॅमिलीक तुमी फोंडान उडोवपाक सोदता. सो आमी क्लियर आसा. आमी CEO कलेक्टराक सांगपाक सोदता की मार्केट हो अनलेस आमकां सारकें बरोवन दिता आनी हो मार्केट खऱ्यांनी फिशरमॅनाक तुमी दितलें हें आमकां एश्युरेशन जाय. आनी हें सपोज आमकां मेळना आमी ह्या मार्केटांतल्यान कशें भायर वयचे ना. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले. परतून घेऊ एक वेवसायीक विसव. विसा उपरांत परतून एकदा येवकार पळया वडिल्ल्यो खबरो. गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांत 22 तारखे मेरेन पावस हजेरी लावये जाल्यार कांय कडेन कमी अदीक प्रमाणात पावसाचो शिवर पडटलो. चडांत चड तापमान 34 आनी उण्यांत उणें तापमान 24 डिग्री सेल्सियस आसतलें. फुडल्या 24 वरांत तापमानात 1 डिग्रीचो उणाव दिसून येतलो. अशें आसलें तरी फुडल्या कांय दिसांनी तापमानात व्हडलोसो बदल दिसून येवचो ना. सकाळी फुडें दवाची कुपां दाटून येतली. वाऱ्याचो वेग वराक 40 ते 50 किलोमीटर आसतलो. हो वेग वराक 60 किलोमिटरा मेरेन वाडोवंक शकता. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आनी गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. कोरोना महामारीच्या काळात घेवया जतनाय, दवरुया सोशल डिस्टन्स, वापरुया मास्क आनी सांबाळुया भलायकी सगळ्यांचीच. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.